वचपाक आमची एकच वाट आसा। आमकां भंय दिसता थंयसर येवपाक, ती पडत रावता एका कोण्यान दुसऱ्या कोण्यान। आतां आनी समोरची पडटली ती हेच ना, आमकां खबर ना आतां केन्ना कितें जातलें तें। आमकां येवपाक जावपाक भंय दिसता, गाडी हाडपाक रस्तोय सारको ना, रस्तोय सगळो काबार करून केलेले आसा ते पडटा आणि ते भिंती आसा ते परत परत पडटा, वर्साचे वर्सां पडटा। आमी खंयच्यान येवपाचे आनी खंयच्यान वचपाचे, तुमी आमची सोय करून दिवपाची आनी तुमचे कावन्सिलर आसा ते हाडून तांकां दाखोवपाचे आनी कितें ते करपाचे तेंच्यांनी। आनीक हे आनीक भिंती आसा ती पडटली आसा आतां, पडपाची आसा आनी तेंची कंपाउंड आनीक पावस लागल्यार 2 दिसांनी पडटलीच ती। आनी आमी खंयच्यान वचपाचे, भुरगे आमचे खंयच्यान वचपाचे? व्हडले पावस येयले ते वॉला पळत आसा तेंची, त्या वाटेन पडटा ह्या वाटेन पडटा ह्या वाटेन पडटा। तिंका कितके फावटी सांगले जाल्यार ते आयकना, कशें एप्लिकेशन दिले आनी कितें दिलें ते कशें आयकना। आतां एक तर पडल्या ही कोसाट ते आज सकाळचे कोसळूंक लागल्या सगळी दारा समोरची। म्हणजे वाट आसा ती? हय वाट आसा, भुरगे भोंवता कितें करता, कितें करपाचें आमी? हमको 7:30 बजे ऐसा कुछ गिरा। किसका है कंपाउंड वॉल? कंपाउंड बीएसएनएल क्वार्टर्स का है। बीएसएनएल क्वार्टर्स? बीएसएनएल क्वार्टर उनका कंपाउंड वॉल है। कंपाउंड है वार्ड नंबर 11 का। 11 का है। और अभी रास्ते पे गिरा है, किसी को बोला आपने? नहीं, अभी तक किसी को खबर नहीं आया। दत्तावाडी जो स्लोप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकडे वयता थंयसर एका बीएसएनएल क्वार्टर्साचो जो कंपाउंड वॉल आसा तो हांगासर मेन रस्त्याचेर पडलेलो आसा। आनी मेन म्हटल्यार हांगासर स्ट्रीट लायट ना आनी भरपूर हांगासर काळोख पडलेलो आसा। हो जो मेन रस्तो आसा हांगासर कंटिन्यूअस गाडयो येता वयता आनी हो जो रस्तो आसा तो थेट झेवियर कॉलेजी मेरेन वयता। कंटिन्यूअस हांगासर गाडयांची येरादारी आसा। आनी पळयत जाल्यार हे जो कंपाउंड वॉल आसा हो हांगासर मेन रस्त्याचेर पडलेलो आसा। सांजेच्या वेळार जेन्ना अचानक 7:30-7 ह्या वरांचेर जेन्ना व्हडलो पावस येयलो तेन्ना हो कंपाउंड वॉल जो आसा तो कोसळून सकयल पडलो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।